एकाच तोंडात बोट घालून लागतंय अशा तऱ्हेचे आंदोलन तयार केलं. म्हणूनच ब्युटी लाईज इन द आय ऑफ द बिहोल्डर हे म्हणतात. ते महत्वाचं की सौंदर्य कोणी असाल तर ते तुझे दृष्टीत असाल. आज आम्ही सगळे लोक शिक्षणाची सृष्टी पुढे शिक्षण पुढे पावलं, शिक्षण तिथं वाढलं आणि शिक्षण तिथे गरजेचं झालं हे मी आम्ही पुढे पाहतो. आणि शिक्षण हे आता खूप निष्पाळ मराठी झाला असे आमचा निष्पाळ झाला. आमका ते कळलं ना, काल आशिल्ले ते आज ना, आज आशिल्ले ते फाल्यां विषय ना. ताका लागून निर्णय घेवप शिक्षणाच्या बाबतीत आणि त्याचे कारण हे, त्याचे कारण जे आसा की आमची शैक्षणिक दृष्टी, शिक्षण म्हणजे कितें, शिक्षण कित्याक आणि शिक्षण कशें हे बाबतीत आम्ही समाज म्हणून विचार करपाचे लागीं थांबयला. त्याचे एक कारण असें की सर्वसामान्यांचो समज आसता की आता लोकशाही आयल्या आणि लोकशाही भितर लोकांचे सगळे कितें बरें करपाचें तें सरकारान करपाचें आसता. म्हणून शिक्षणाचें कितें बरें वायट करपाचें तें सरकारूच करपाचें. आणि हाका लागून शैक्षणिक दृष्टी समाजाची तयार जावप ही प्रक्रिया गोंयांत खूपच मंदगतीन चल्ल्या आणि तितली मंदगती आयच्या काळात करपाची ना हे लक्षात घेऊन हांवें हो विशय घेतलो की शैक्षणिक दृष्टी वटेन वचप म्हणजे कितें. कारण आज जी शिक्षण सृष्टी आमच्या मुखार आसा हातूंत भितर आयचें चित्र कितें आसा. गोंयांत कितली विद्यापीठां येतली भायली हेची आमकां कल्पना ना. ही विद्यापीठां इतली मागणी करतात गोंयच्या देशा प्रदेशांतले. आमकां इतले शेकडे एकर जागो जाय, आमकां इतलें सगळें करपाचें आसा. एका अर्थान गोंयांत शिक्षण सृष्टी उबी करपाचे कॉन्ट्रॅक्ट कोण तरी घेता. अशा वेळार आमची एकूण शिक्षणा बद्दलची जाण किंवा समज कितली आसा हो मुख्य प्रश्न आसा. आणि म्हणून म्हाका हो विशय म्हणपाचो दिसलो. आता शिक्षण खंय जाता, आमच्या दृश्टीन घराय शिक्षण जाता, शाळेंतूय शिक्षण जाता, शाळा सोंपतकूचय शिक्षण जाता, उच्चेलें शिक्षण हायर एज्युकेशन म्हणून आसता, खाशेलें शिक्षण स्पेशल एज्युकेशन म्हणून आसता आणि मागीर सामान्य शिक्षण जनरल एज्युकेशन, लिबरल एज्युकेशन, विशिष्ट शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण असे शिक्षणाचे वांटे आमी घातलेले आसात. हे सगळे केल्या नंतर आमचे कडेन परत लोकल आमकां उपयोग पडत अशें तरेचें शिक्षण. मागीर प्रादेशीक म्हणजे आमी जर वसंत भारतांत आसा वेस्टर्न इंडिया जाल्यार वेस्टर्न इंडियाचे दृश्टीन विचार करून असलें शिक्षण किंवा राष्ट्रीय शिक्षण म्हणजे नॅशनल एज्युकेशन अशें शिक्षणाचे वांटे जातात. हे सगळें करतना आज आमचे कडेन जाका आमी संवसारीकरण म्हणटात, ग्लोबलायझेशन हें जाल्लें आसा आणि हाका लागून शिक्षण आतां आंतरराष्ट्रीय किंवा संवसारीक शिक्षण असोय एक विचार आयला. शिक्षणांत आसचें कितें? आमची व्याख्या कितें शिक्षणाची? शिक्षण म्हणटात तें मनशाक ज्ञानी करपाक कितें आसता. आता एक काळ समाजाचें सगळें ज्ञान हें एकाच स्रोतांतल्यान येतालें. म्हणून आमी आमचें शिक्षण सुरू जालां तेन्ना श्री गणेशालय म्हणून सुरू जातालें. हातूंत भितर त्या शिक्षणाचें मर्म आसा. श्री गणेशालय कित्याक आसतालें? श्री कितें बरोवपाक सोंपी? अत्यंत कठीण. श्री म्हणटा तो अक्षर बरोवपाक कठीण आनी जाल्यारय बी आमकां श्री गणेशालय बरयल्या शिवाय शिक्षण पुराय वचनाशिल्लें.
ही दैवी असतात. आमच्याकडे आमचे पारंपरिक तत्वज्ञान असे सांगतात, विद्या परम दैवत. म्हणजे विद्या ही दैवी आणि विद्या ही दैवत. संचालनाने पुढे राहिले आणि समाज बरोबर आम्ही वेगवेगळ्या रचना तयार केली. तो रचना तयार करतो. आज आमच्याकडे जी रचना असतात ती आम्ही लोकशाही आणि ही लोकशाही सांगतात की सगळेजण समान असतात. समानतेचे तत्व हे महत्वाचे आहे. प्रत्येक मनीस लोकशाही महत्वाचं आणि आम्ही सगळ्यांनी मिळून समाज घडवला आणि हो समाज कसो चलोवचो हे आम्ही सगळ्यांनी मिळून करपाचें आसा. आणि म्हणून आमकां हक्क आसा, आमकां कर्तव्य आसा आणि ते तरेचें शिक्षण जावंक जाय. म्हणटकूच शिक्षणाचो स्रोत आता बदलता. म्हणून आज शिक्षण शिकयतना आई किंवा घन आणि सुरू जाता. आज श्रीगणेश शाळेत आणि कोण सिद्धम करेन कोण सांगना आणि सांगल्यार फक्त कोण आणि हे खंयच्या शास्त्रान. कारण आमचे आज मानसशास्त्र आसा, शिक्षण शास्त्र नावाचो वेगळो विषय आसा, आकलन नावाचे शास्त्र आसा. या सगळ्या शास्त्रांच्या आधारान आज शिक्षण करप. आता ह्याचो अर्थ आमचेकडे ते पावलं हे शिक्षण शास्त्र हे एक वेगळें शास्त्र आसा. हे आमच्याकडे कितें जाण म्हणतात समाजातले. कारण शिक्षण ही समाजाची गरज. कारण समाज घडोवपाचें तें एक साधन जाल्यार तेजें एक शास्त्र आसा. तुका सांगल्यार कोण दिसतली म्हाका शैक्षणीक दृश्टी वटेन वचप हो विचार पयलीं कित्याक आयलो तर गोंय विद्यापीठ खंयच्या वर्सा स्थापन जालें 1945. म्हणून गोंय विद्यापीठाक 40 वर्सां जातात आणि गोंय विद्यापीठात बाकी सगळे वेगळे वेगळे विभाग आसात. शिक्षण शास्त्र विभाग म्हणटा तो पूर्ण कागदार आयला. अजून प्रत्यक्ष आयला काय ते म्हाका खबर ना, पूण तो पूर्ण कागदार आयला विद्यापीठात. म्हणजे शिक्षण शास्त्राचो अभ्यास, शिक्षण शास्त्रातलें संशोधन गोंयांत गरजेचें आसा अशें गोंयकार केन्ना दिसलें 2022 किंवा 2024 विद्यापीठ 40 वर्सांचे जाता तेन्ना आमकां जाग येयली अरे शिक्षण शास्त्र म्हणटा ताजेर आमचे कडेन बाकी सगळे विशय आमचे कडेन पोस्ट ग्रॅज्युएट डिपार्टमेंट आसा. थंय आमी पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री घेता. पूण पदव्युत्तर विभाग शिक्षण शास्त्र ह्या विशयाचो गोंय विद्यापीठा कडेन आज पर्यंत नाशिल्लो. सांगता इतल्याच खातीर की आमची एकूण शिक्षण ह्या विशया कडली नदर कितें आसा गोंयकार ती आमची वयल्यान कळटा. आनी हाका लागून अडचण कितें जाता की आमी जर आमची नदर तयार केली ना जाल्यार ह्याचे फुडलो काळ जो आसा तो शिक्षणाक गोंयची वृत्ती उणी जातली असो प्रश्न निर्माण करपी आसलो. आज आमी जेन्ना शिक्षणाचें एकूण स्वरूप पळयता तेन्ना शिक्षणाचें एक तत्वज्ञान आसा, फिलॉसॉफी ऑफ एज्युकेशन. शिक्षणाचें एक समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ एज्युकेशन. शिक्षणाचें एक मानसशास्त्र आसा, ताका एज्युकेशनल सायकॉलॉजी म्हणटात. शिक्षणाचें एक अर्थशास्त्रूय आसता. शिक्षण परवडपा सारकें आसूंक जाय, शिक्षण चड खर्चीक आसूंक जायना हो एक विचार आसा. आनी हाचे भायर शेवटी जशें शिक्षणाचे अर्थकारण आसता तशें शिक्षणाचें राजकारणूय आसता. आनी ह्यो सगळ्यो वाटो वांकड्यो तिकड्यो हातूंतल्यान वाट काडून शिक्षणाक फुडें वचपाचें आसा. गोंयची परिस्थिती आसा हें तुमकां सांगता इतल्याच खातीर की बऱ्याच जाणांक आजूय खबर ना की शिक्षणांत गती आसूंक जाय कितें आनी आसा. आमी 1961 स्वतंत्र तेन्ना आमचे तकलेंत कितें आशिल्लें की आमची हायस्कूल सगळी पुण्यान बोर्डाक दवरल्या आनी आमी महाराष्ट्रांतलें शिक्षण घेता आनी आमचो एक पांय ऑलरेडी महाराष्ट्रांत आशिल्लो, फक्त दुसरो पांय उदरपाचो उरलो. म्हणून महाराष्ट्रांतली बुकां आमी शिकत रावले आनी
केन्ना तरी येतात नाही आमचे म्हणून आम्ही आमचे स्वतःचे काहीच तयार केलं आमची पाठ्यपुस्तकं आम्ही तयार केली मागीर आम्ही गोवा बोर्ड म्हणून केलो तरी पहिली पाठ्यपुस्तकं तयार केली पाठ्यपुस्तकं महाराष्ट्राची तांची परीक्षा घेवपी बोर्ड गोंयचो अशें करीत आनी तुमची विश्वास केली आनी निमाणी केन्ना तरी 2000 च्या आसपास जेन्ना शतक बदलताले त्या वेळार अचानक आमकां दिसलें महाराष्ट्राची कित्याक आमी थेट दिल्लीची घेवया राष्ट्रीय पावंड्यावयली पुस्तकां घेवया NCERT पुस्तकां घेवया ताचे व्हडलो विचार कितें आशिल्लो ताचे खातीर कितें कितें काम करूंक जाय आशिल्लें तें आमी केलें काय कितें जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना आमच्या सरकारान किंवा आमच्या राज्यान केलें काय कितें हो प्रश्न आमी विचारलो काय कितें आमी समाज म्हणून शिक्षणाची नजर आमची तयार जाताय काय कितें हो प्रश्न परत परत केला आनी तो येवंक जाय अशें म्हाका स्वताक दिसता कारण आजूय आमच्यातल्या कितलेशा जाणांक हांगा जर कोणी आवयो आसत ज्यांची भुरगीं आतां पयलेक बी आसात जाल्यार ती जी मराठी पयले पुस्तक शिकलेली ते तांची भुरगीं शिकतात हें कितें लक्षण आमी शिक्षणाचो विचार 30 वर्सां एक पुस्तक बदलूंक शकना म्हणजे जगात कांयच बदललें ना शिक्षणात कांयच बदल जालो ना भुरग्याची कल्पना भुरग्याच्या एकूण कल्पना शक्ती विचार शक्ती भुरग्याची एकूण जडणघडण भुरग्याचे अनुभव विश्व हें कांयच बदललें ना आमी शिकलेली तें पुस्तक जर आमची भुरगीं शिकतात जाल्यार आमी शैक्षणीक नदर नाशिल्ले खुबदो समाज अशें आमकां म्हणचें पडटलें आज दुर्दैवान तें म्हणचें पडटा कारण आमी ताचे खातीर कांयच काम केलें आनी ताचे खातीर कोणेच प्रश्न विचारलो आजूय बी हो समाज सरकाराक विचारिना की तुमी शिक्षण केलां म्हणटात जाल्यार हें पुस्तक कित्याक बदलना हें बदलूंक जाय हे प्रश्न खूब विचारले आनी ताका लागून म्हाका अशें दिसता की आमी सगळ्यांनी आतां ही शैक्षणीक नदर स्वताची घडोवपाची गरज आसा तिचो विचार करात तिचो अभ्यास करात तिचो चड अभ्यास करचो पडटलो 21व्या शतकांत आनी आज पहिल्यान खरें दिसपाक लागला कारण जाका तुमी क्लायमेट चेंज म्हणटात ताका लागून आज पृथ्वीवयली परिस्थिती विचित्र आसा सो मदर अर्थ हो पयलो विशय 21व्या शेंकड्यांत दुसरो विशय ताजे म्हणजे मार्केट हो विशय 21व्या शतकांत म्हत्वाचो जालो मार्केट कशें चलता हाजेर तुमकां विचार करचो पडटलो आनी भुरग्याक मार्केट समजून घेवचें पडटलें जर तो समाजाक टिकतलो जाल्यार कारण समाजीक सगळें मार्केट चलयतले अशें ते मनशान 1965 सांगलें आनी तिसरें ताणें सांगलें की तंत्रज्ञानाची प्रगतीची गती म्हणजे प्रोग्रेस ऑफ टेक्नॉलॉजी ही इतली फास्ट जावपाची आसा की तुमकां आयचें तंत्रज्ञान समजून घेवचें पयलीं नवें तंत्रज्ञान येता आनी आज आमकां तें पळोवपाक मेळटा आज सकाळीं हांव भारत पेट्रोलियमच्या एका एजंटाक फोन दिला तो म्हणटाला की आमी सगळे कंपनीचे लोक मिटिंगेक बसतले आनी आमी एजंट म्हणून आमी ते कंपनीच्या ऑफिसराक फायर करताले कितें म्हणून की तुमी आमकां खंयची तरी नवी टॅक्नॉलॉजी दिता तिचे नक्की परिणाम कितें जातले ती कशी चलता ती कशी हँडल करपाची हें तुमी आमकां धड सांगनात ती मनीस म्हाका सांगता ती BPCLची एजंट ती म्हणटा की तांचो टॅक्निकल ऑफिसर आमच्या मुखार येवन अशें सांगता की तुमची ही सगळी उत्तरां तुमकां जाय ते तरेन म्हजे कडेन तयार जायसर टॅक्नॉलॉजी रावपाक तयार ना हाजो अर्थ कितें हांव टॅक्नॉलॉजी म्हजे कडेन तयार करून दितां पूण तिचे परिणाम तुमी वापरतकच कळटले म्हजे कडेन ते परिणाम तुमी सोदूं नाका कारण म्हाका तितलो वेळ ना हांव तें करपाक रावलो जाल्यार ह्या खातीर टॅक्नॉलॉजी म्हजी चुकतली म्हणटकूच म्हाका ती एकच म्हजे कडेन आयल्या ती
आमच्या शिक्षणात बदल जायना जाल्यार कित्याक जायना? आज आमकां सगळ्यांक NEP म्हणटा पुणे दिसा तुमच्या अध्यक्षान सांगलें की म्हाका नक्की खबर ना हें कितें जातलें म्हणटा तें NEP म्हणून कितें तरी आयलां आनी तें कितें करप तें आमकां कळना. प्रश्न असो आसा की NEP पयलीं खेप पळोवपाक पयले खेप बोवाळ NEP आयली म्हणून बोवाळ 1966 एक NEP आयली 1968 एक आयली 1968 आयली तिणें तुमकां 10+2=3 म्हणटा तो पॅटर्न दिला. 1946 आयली तिणें तुमकां वोकेशनलायझेशन म्हणटा तरी वेवसायीक अभ्यासक्रम आनी तिणें सांगलें की सगळ्यांक ग्रॅज्युएट करनाका करप ना, सगळ्यांक ग्रॅज्युएट करपाचें वेवसायीक शिक्षण घेवन कामाक लागून दी म्हणजे आपोआप बेकारी कमी जातली आनी सुशिक्षीत बेकार नांवाची जी जात फुगत चल्ल्या ती ल्हान जातली. तो उपाय आशिल्लो. आमी कितें केलें? आमी वोकेशनलाक परत डिग्री काडले कारण आमकां आमची कॉलेजां चलोवपाची आशिल्ली. कॉलेजां चलतले जाल्यार भुरगे जाय आशिल्ले म्हणून तांकां वोकेशनलांतल्यान काडले आनी हळू परत कॉलेजींत घाले. आनी तेन्ना आमचो विचार आशिल्लो की आमची दुकानां चलूंक जाय. शैक्षणीक विचार किंवा शैक्षणीक नदर ही समाजात तयार करपा खातीर चर्चा करची पडटा. समाजात एकामेका कडेन उलोवन प्रश्न समजून घेवचे पडटा. 1986च्या धोरणात पॉलिसीत सांगलें डिलिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब्स म्हणजे कितें? तुजी डिग्री आनी तुजो जॉब हांचो संबंध ना. पूण आमचे कडेन आजूय बी कॉलेजी तेच सांगतात आर्ट्स सायन्स कॉमर्स म्हणजे हें आर्ट्स म्हणजे हें सायन्स म्हणजे हें आजूय सांगतात. आमी फाटलीं 25 वर्सां आयकतात की देर इज समथींग कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनॅरिटी. इंटरडिसिप्लिनॅरिटी म्हणजे आंतरविद्याशाखीय संबंध म्हणजे फक्त आर्ट्स न्ही तातूंत सायन्सचेंय कितें येता, फक्त सायन्स न्ही तातूंत आर्ट्साचेंय कितें येता. इंटरडिसिप्लिनरी एप्रोच अशें म्हणून 25 वर्सां जालीं आयकतात. पूण आमचे शिक्षण वेवस्थेत आमी तशी वेवस्था केल्या तर सगळे पूर्ण म्हणून जाता कितें की कागदार सगळें बरें दिसता आनी तें प्रत्यक्षांत येना. आनी अशें जावपाचें कारण अशें की जें कागदार हाडलां तें समाजात पावलेंच नासता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.